पवित्र सभेचे उपादेश. पहिलो, आयतार आणि सोंताच्या दिसांनी मीस पेटोवचें आनी त्या दिसांच्या पवित्रपणाक आडखळ हाडटा तो वावर करिनासतना रावचें. दुसरो, पवित्र सभेन नमयारल्या दिसांनी जिंजवार करचो आनी मांस खायनासतना रावचें. तिसरो, वर्साक एक पावटी कुंसार जावचें. चवथो, पास्काच्या वेळार ख्रिस्त प्रसाद घेवचो. पांचवो, पवित्र सभेच्या आनी तिच्या मणयारांच्या गरजांक पावचें.